उसगांवच्या पोरण्या पुलाक 26 जुलयाक 60 वर्सां पुराय जाली। गोंयांतल्यान हेर देशांत खनिज मालाची निर्यात करपाक उसगांवच्या पोरण्या पुलाचे योगदान महत्वाचे मानतात। पळोवया खासा रिपोर्ट। गोंय मुक्त जावच्या पयलीं पोर्तुगेजांनी हो पूल नष्ट करपाचो निर्णय घेतिल्लो। ते प्रमाण जिलेटीन भरिल्ले ट्रक पुलाचे दोनूय वटांनी दवरून हो पूल उडयलो। हाका लागून त्या वेळार भामई आनी उसगांव गांवांमदलो संपर्क तुटलो। ह्या स्फोटांत इटालियन कंपनीन बांदिल्ल्यो कमानी नष्ट जाल्यो, मात उदकांतले 4 खांबे मात आशिल्ले तशेच उरले, ते पडूंक नात। गोंयचो फर्स्ट पूल हो आनी 2 नंबर कोलम, 3 नंबर दमण। ह्या पुलाची म्हायती अशी, हो पूल जेन्ना उडयला तेन्ना सुद्दां पुलाक कांयच जावना, एकूच खांबो क्रॅक जाल्लो। असलो पूल गोंयान आनीक ना। इतलो पूल गॅमन कंपनीनूच बांदलेलो तो, मागीर गॅमन कंपनीच हे केला। आता कितली वर्सां जाली ह्या पुलाक? 1933 बांदला न्हू तो पयलीं तो। एक्सेटन मोडलो तो, आता एक्सेटन याला तो। आणि मागीर 2 ट्रक भरलेले हाडलेले आनी तेंच्यांनी उडयले पुर्तुगेजान। आनी आमचो हांगाचो पळय कुरियल म्हणून शॉप आसलो तो एकदम मनीस भांगार आसलो। ह्या बाजारान फक्त हेजो बापूय आनी हेजो काका आनी हांव 3 जाण आसले हांगा। आमी त्या हॉटेलार हे न्हिता। हे जाता डम आमकां तेणी सांगलें की तुमी आतां घरा चला। हेज्या काका आनी बापायक सकाळच्या 5 धाडल्या आनी हांव राती कडेन गेलो म्हाज्या घरा। हेंचे खंय घर गांजा। कितें आज कितें जायत तें सांगता न्ही, इतलो मनीस बरो आसलो। तो गांव तेणी हांगा उठयलो, पण पांये गेले, तळ्यान गेले, अशें ना जाल्यार तो ब्लास्ट जालो तेन्ना गांवच्या लोकांक कितें परिणाम लोक सगळे पळ्ळे। गांवचे लोक हांगा दवरूंकूच ना तेणी। कितें जायत तें सांगता येना म्हणलें। लोकांक कांय जायना, पुलूच उडयलो। 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय पुर्तुगेज सत्तेंतल्यान मुक्त जालो। ते उपरांत अस्तित्वांत आशिल्ल्या गोंय सरकारान लोकांक ह्या पुलाच्या पोरण्या खांब्याचेर कमान दवरून आसलो तसोच पूल परतून बांदून दिलो। उपरांत 26 जुलय 1963 ह्या दिसा ह्या पुलाचे औपचारीक उक्तावण जालें। उसगांवच्या ह्या पोरण्या पुलाचेर खनिज मालाची येरादारी जाताली। पुर्तुगेज राजवट सोंपतकच लेगीत पुर्तुगेजांनी बांदिल्ल्या प्रकल्पाचो अजून बरे तरेन उपेग जाता। पूण समांतर पूल बांदिल्ल्यान पोरण्या पुलाचेर व्हड येरादारीचेर आतां बंदी घाल्या। परत हे सगळे वयले पिक्चर आहा ते नवे केला आनी गॅमन कंपनीनूच केला। रिसर्चन केला। हय, आनी तो खांबो जो आसलो न्हू तो असो बॅलन्स जालो तो उबो केला तेंच्यांनी। खांबे पुलाचे पयलींचे आहा, वयले हेजे घातला ते मागीर घातला। म्हणजे दिसाक 100 गाडयो वांगडाच भोंवताल्यो। हांगा फोटो सुद्दां मारले पळय, 15 गाडयो रावन पुलाचेर फोटो घेतल्या। गाडयो चालूच आसल्यो न्हू तेन्ना, मायनींग हे भरपूर हे न्हू। आणि मागीर भाऊ तो नवो जावचो म्हणून तो केन्ना मागीर हे केलो? तो मायनींग फेडरेशनान केला तो मागीर। तेन्ना मागीर लोकांनी डिमांड केलो तो बांदचो म्हणून काय? लोकांनी डिमांड असो करून हांगा लायन ब्लॉक जावला आनी मायनींगचो चड हे जालें म्हणून ते तेंच्यांनी मायन फेडरेशन तो बांदलेलो आहा। गोंयान फर्स्ट पूल हो जो आहा उसगांवचो, हो तो पूल आनी खंय ना। हे 3च पूल फर्स्ट, एक कुळ्या आनी एक दमणा, हे 3 पूल गॅमन कंपनीन बांदलेले तेन्ना। हय तसो बरो आहा पूल अजून। पूण नळाची पायपां घातल्या न्हू म्हणून ते वचोंक पावना गाडयो डबल अशी जाता। पण आता हेवी केला आहा त्यो त्या हिडीच्यानूच आनी तुमचे जे लोक आहा ते लोकल हो वापरता। पूण एक्चुअली ह्या पुला हेवटेनसून वचपाचें ना, फायन आसा। अशें? हय फायन आहा। बंद केला हो ट्रकांक बंद तो। ट्रकांक बंद केला। ट्रकांक बंद, सामकोच बंद। ट्रकाचो तो पूल। ट्रकांक आतां बशी न्हू ह्या पुलाच्यो, तातूंत कितें जबरदस्ती ते वटेन वयता, तांकां हरशी फायदो कांय ना। तशेंच आमचो बाजार डावन करपाक बसी आसल्या तर चड पावना। फाटली 60 वर्सां उसगांवचो पोरणो पूल अजूनय भौशीक सेवेंत आसा। हो पूल उसगांव आनी भामई गांवाक जोडटा। ह्या पुलाचो अजून गांवांतले लोक यो वच करपाक बरे तरेन वापर करतात। तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक मुद्दामून हांगा गरोवपाचोय घोस्त घेतात।
तर असो हो गोंयचे उदरगतीत महत्वाचो थारिल्लो पूल अजुनूय तितलेच दिमाखात उबो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर.